आता खबरो विस्तारान. मंगळारा राज्यांत जावपी राष्ट्रीय खेळा संदर्भात रिव्ह्यू मिटींग जाली. 20 ऑक्टोबर 2020 ते 4 नोव्हेंबर 2020 मजगती राष्ट्रीय खेळ जातले. 12,000 एथलेट्स ह्या खेळाक राज्यांत येवपाची अपेक्षा आसा म्हण माहिती मुखेलमंत्र्यान दिल्या. RDX खातीर पर्वरीच्यान गौतम शिरोडकार. कमिटीची मिटींग माझ्या चॅम्पियनशिपीचा सकयल ऑलरेडी आम्ही लीड करताले की सगळो रिव्ह्यू घेवपाचें काम जे आशिल्लें हे सगळ्या डिपार्टमेंटांक आमी वेरियस डिपार्टमेंटांक आपयल्ले आनी सगळ्यांक टार्गेट डेट्स दिल्या. आमी जे म्हटलां की नॅशनल गेम्स आमी 20 ऑक्टोबर 2020 ते 4 नोव्हेंबर हाज्या खातीर ऑर्गनायज करता आणि त्याची डिटेल्स मिटींग म्हणजे प्रत्येक आमी डिपार्टमेंट वायज ज्याचे जबाबदारी दिल्या तांच्या कडल्यान सगळ्यां कडल्यान डेट्स ऑलरेडी घेतल्या. त्या डेटीन तेंचे टायम कंप्लीट करपाक लायला आनी अकॉर्डिंग टू टेंडर आमी चड मागूंक ना बट आमी ऑर्गनायझींगच्या भितरलो 50% तेंच्यांनी दिवचो अशें म्हटलां. ओके ऑर्गनायझींग ना म्हटलें जाल्यार आमकां एप्रॉक्सिमेटली 250 crores ऑर्गनायझींग गरज आसा आमकां आतां. ऑलरेडी इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी समथींग 400 कोटीच्या 400-450 कोटीच्या वयर आमी स्पेंड केले. ऑर्गनायझींग 250 कोटीचे आहा. एक्सपेक्टेड डेलिगेट्स म्हणजे एथलेट्सूच 1,200 एथलेट्स वी आर कमिंग अराउंड 12,000 एथलेट्स वील कम and around 8,000 our people involvement will be there. आमचे व्हॉलंटियर्स आणि बाकी ऑर्गनायझेशनाक 8,000 जण आमची इन्वॉल्वमेंट म्हणजे 20,000 लोकांची इन्वॉल्वमेंट जी आसा ही ह्या टोटल सगळ्या हितूंतल्यान जातली आणि जवळपास 8 कडेन आमी घेता. नॅशनल गेम जे आमचे ऑर्गनायज जाता म्हणजे 20 ऑक्टोबर 4 नोव्हेंबर नॅशनल गेम जी आसा ही आमच्या गोंयांत आनी देशांत गोंया भितर ऑर्गनायज करपाक मेळिल्लें आनी आमकां दाखोवन दिवपाक जाय की आमी ऑर्गनायज करपाक नॅशनल गेम ऑर्गनायज करपाक आमी खंयच कमी ना. 35 गेमी ह्या नॅशनल गेमी भितर खेळपाचे आसा. हेजे खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर बी सगळो तयार जाल्लो आसा. काही आज सगळ्या डिपार्टमेंटाक म्हणजे जे आमचे भितर टचिंग आसात नॅशनल गेम करपाक जे जर एकोमोडेशन दर ट्रान्सपोर्ट दर हे सगळे डिपार्टमेंटाक एक जबाबदारी दिल्ली की तुम्ही सगळे तयारीत रावा. टेंडर बिंडर कितें काडपाचें आहा कारण डेट डिक्लेअर जाल्यार त्या प्रमाणे तुम्ही टेंडर काडू शकता. आता खंय ना म्हणपाचें ना ह्या रितीन आमची तयारी जाली कारण आमकां नांव देशान आनी विदेशान आमकां मेळपा जाय नॅशनल गेमी खातीर. तेजे खातीर आमी सारकी पूर्ण तयारी आमी उबे रावल्या आनी आज सगळ्या डिपार्टमेंटाक आमी हर एक कामां तेंचेर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली. पयसो खंयच कमी पडपा ना ही जबाबदारी आमच्या चीफ मिनिस्टरान घेतली आनी जी कामां आज आमी घेतल्या तुजी नॅशनल गेम खातीर टेंडर्स काडपाक ऑलरेडी आमी इनवायट करपाक आयिल्ले तांकां. तशेंच लॉन्च इव्हेंट आहा तो जानेवारीन दवरला आनी जानेवारी केन्ना डेट फायनलायज करता तेजी ती सांगतात. पण बाकीचे सगळे जबाबदारी आमी दिल्या एकोमोडेशन करपाची म्हणजे सेरेमनी क्लोजींग आनी ओपनिंग आनी क्लोजींग तें दिल्लें. मार्केटींग कोणाक दिवपाचें तें दिल्लें. ऑर्डरेशन कोणे करप तें दिल्लें हांव सगळें केल्लें. फायनान्साचें केल्लें, मेडिकलाचें केल्लें, सेक्युरिटी केल्लें, ट्रान्सपोर्ट केल्लो. तशेंच व्हॉलंटियर्स कितले जाय तें सगळें ऑर्गनायज केल्लें. आमकां इतलेंच जाय की हर एक गोंयच्या लोकांनी हेका सपोर्ट दिवचो हें ऑर्गनायज करपाक कारण नॅशनल गेम ऑर्गनायज ही एकट्याची जबाबदारी ना फूल गोंयची जबाबदारी आनी गोवा ताका साथ दितली दुबाव ना.